हांव माया जांगळे एक ट्रक ओनर. म्हाजें तुमकां इतलें हें करपाचें आसा की हेज्या आमच्या बद्दल मातशें एनजीओन बी तेजेर पळोवपा जाय. कारण आमी म्हणटा कितें एनवायरमेंट एनजीओमेंट येवन प्रत्येक फाटी आडखळो दाखयता. पूण आमची परिस्थिती तेंच्यांनी समजून घेवपा जाय की पेपर वर्कूच पळयलें म्हणून जायना. हे जर पयलीं पासून एनजीओन जर चिंतलेलें जाल्यार ही परिस्थिती एकदम आतां येयनाशिल्ली. आतां एकदम येवन हेंचे प्रत्येक फाटी एनजीओ आपले रिपोर्ट दाखयता, खंयचे आडखळे हाडटा. तेजेर तेंच्यांनी हे आमची परिस्थिती येवन जाग्यार पळोवपा जाय आसली की लोकांचे आतां ह्या हेणी कितें डिफिकल्टी जाला. आनी प्रत्येक फाटी जर अशें हें केलें जाल्यार लोकांची उपाशी पडपाची परिस्थिती जाला. तेन्ना तेंच्यांनी आमचेय मातशी परिस्थिती हें करून गव्हर्मेंटाक प्रत्येक फाटी आतां लास्ट टायम सुद्दां डॅम्प चालू करपाचें म्हटलें तेन्ना परत एनजीओन ऑब्जेक्शन हाडलें. नाजाल्यार आमचें एक कितें तरी एक थोडें फार तरी आमच्या पोटाचें तरी चलता आशिल्लें. अशें हे प्रत्येक फाटी एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट मिनिस्टरान सुद्दां मातशें चिंतपा जाय की लोकांची परिस्थिती ह्या डिसिजनान अचानक घेतना कितें जातलें आनी कितें परिस्थिती जातली हें मातशें तेंच्यांनी चिंतून हेजेर मातशें कितें तरी तोडगा काडपाचो. प्रत्येक फाटी एनजीओन आनी एनवायरमेंटान प्रत्येक फाटी तेजेर आडा हाडचो न्हू आनी ते प्रत्येक फाटी आडखळी हाडच्यो न्हू. कारण लोकांचीय परिस्थिती समजून आनी एनवायरमेंट बी सांबाळून दोनूय कामां करून आमकां मातशें रिलीफ करपाचें. आनी हे डिफिकल्टी येयला तितूंतल्यान आमकां मातशें रिलीफ करप. कारण भुरग्यांचे आमकां इतली परिस्थिती येयला की भुरग्यांक सुद्दां खंय शिकोवपाचें कितें हें करपाचें जाल्यार इतली डिफिकल्टी जाला. सद्या आमचें पोट चलना त्या भुरग्यांचें आनी फुडें फेसिलिटी कितें करतले हेंच आमकां आतां चिंतून पडलां. आनी सगळे ट्रक बी सगळे बंद आसल्या कारणान आमकां अशी परिस्थिती जाला की आतां आमी जेन्ना आठवड्याच्यान बाजार हाडपा वयताले तेन्ना आठवड्यान भायर कशें सरपाचें अशें प्रस्न पडला. आनी कशें चलतलें हेंच आमकां चिंतून आतां इतली डिफिकल्टी जाला की विचार सुद्दां करूंक सुद्दां तुमचो टेंशनान मुख्य प्रश्न म्हणजे कितें? हे जे एनजीओ आसात पर्यावरण म्हणून जे व्हडल्यान आड्डतात तांणी गांवांनी येवन गांवांतली परिस्थिती पळोवंक जाय आनी समजून घेवपाक जाय. फक्त ऑफिसांत बसून पेपर पळोवन कामां जायनात ही एकदम गजाल खरी. आतां ते गांवांनी येवन तुमचे कडेन उलोवन तांकां परिस्थिती समजतली आशिल्ली पूण ते गांवांनी येवन तुमचे कडेन उलयनात, गांवांनी येनात, ते आपलें करपाचें ते करतात. तांचेर सरकाराचो कसलोच निर्बंध आसूंक शकना. कायद्यान तांकां स्वातंत्र्य आसता, तुमी जाय तें उलयात, जाय तें बरयात म्हणून. अर्थात ताकाय निर्बंध आसतात पूण ते निर्बंधा भितर तुमी जाय तें उलयात, जाय तें करात. जाय ते कोर्टांत वचात, जाय तें सांगात. जजाचेर निर्बंध कितें आसा? जज जाय तसलें जजमेंट दिवपाक शकता. तो कोणाचें आयकतलो, कोणाचें आयकचो ना, कितें आयकतलो, कितें आयकचो ना अखेरीक जजाचेर अवलंबून आसता. म्हणटकर जज हांगा येवपाक शकना. जे कोर्टांत वतात तांणी कोर्टांत वचचे पयलीं बाबा आपूण कित्या खातीर कोर्टांत वता, आपूण चिंतता ती परिस्थिती खरी काय खरी न्हय, फट और कितली खरी हें ताणें गांवांत वचून प्रत्यक्ष पळोवपाक जाय. म्हणजे तुमचें म्हणणें एकदम बरोबर. ताणें तशें गांवांत येवन पळोवपाक जाय. आनी गांवांत येवन पळयना जाल्यार मागीर कितें करपाचें? तुमी सांगपाचें यो आनी पळय म्हणून. तांकां पत्र बरयात, फोन करात, येया म्हणून, नाल्यार वचून आपयात येया म्हणून. आमच्या गांवांत येया, बसा, च्या घेया आनी उलया आमचे कडेन. कितें तें परिस्थिती पळयात. आमी कितें पर्यावरण नाका म्हणटा? पर्यावरण जाय पूण पर्यावरणा बरोबरच आमचें पोटय भरपा जाय. थंड बरें हवेशीर ठिकाणां आसलें म्हणून थंय वारो खावन आमी पोट भरपाक शकना न्ही. पोट भरपाक कितें तरी जाय. तें तुमी आमच्या गांवांत येवन पळया अशें म्हूण तुमी सांगपाक जाय. आतां जाता कितें? प्रत्येक जाण आपआपल्याक जाय तें बरयता, जाय त्या कोर्टांत वता, जाय ती केस करता, सरकार झगडटा, तुमकां त्रास जाता. पूण तुमी डायरेक्टली पर्यावरणवाद्यांक कांय सांगनात. रिवणाक आतां जर तरी येता ते जे पर्यावरणवादी जे कोण आसा पळय न्ही तांकांच मेळटात. परत एकदां तेंचे बरोबर जे पळय कितें झऱ्यो बिऱ्यो आसा त्योच पळयतात आनी तितलें करता आनी वतात. बाकीच्या लोकांक ते कोणाक मेळना. आनीक बसून मेळत तशे येवन पार्टी बिर्टी चालू करतात. खूब कडेन देवळांनी बसतात, हांगा बसतात, थंय बसतात. न्ही देवळांनी बसले म्हूण काय ना. बसली म्हणून काय जे पवित्र प्लेसीर येवन सोरो पिवन हें करप आनी वचून ते फोटो काडप आनी लोकांक फोटो कित्याक काडटा काय म्हणून जाल्यार मागीर ते व्हडली हेडलायन घालप पेपराचेर आनी लोक आपल्या मारपा आयले म्हणून. लोक जेन्ना आपल्या पोटाची जेन्ना समस्या जेन्ना तुज्या पोटाचेर जेन्ना येता तेन्ना लोक कितें हात घालतलोच न्ही, विचारतलोच न्ही तुमकां तुमी कित्याक आयल्या काय म्हणून हांगा. तेंच्यांनी अशें करपाक कितें बाबा आमी तुमकां आमकां पर्यावरण जाय प्लस तुमकां आमी दिवपाक सोदता आमी
म्हणून त्यांच्यानी एक न्यूट्रल रावन हे करपाक जाय, तोडगो काडपाक जाय. अजून- तांचे बरोबरच येवन पार्टी केल्यो, तांचे बरोबरच येवन तांकां घेवन फोटो काडले म्हणून अशें जायना. आमकां कितें प्रश्न आसा, आमची कितें समस्या कितें आसा ती आमकां विचारपाक जाय तेंच्यांनी. पर्यावरणवाद्यांक आपयात, देवळांत आयले जाल्यार तांच्या म्हऱ्यांत चलात आनी तांकां विचारात. सपोजींग जाल्यार मारले म्हणून कंप्लेन करता न्ही, ते आयलेच जर जाले जर जायत, आमचो प्रश्न मांडपाक गेलो जर जायत. आतां तुमी पळयलें आसतलें, फाटीं पळयलें आसतलें, जो इन्सिडंट जाल्लो आसा, एकट्या भुरग्याक अटॅक केलो म्हणून दाखयता फोटवार, आनी तो ताजे सायडीन जो आसा स्कुटरीचेर मिरांडा म्हणटा तो मिरांडाचो इंटरव्यू घेतलो तेन्ना तो सांगता की ती व्यक्ती आसा ती आपल्याक कितें तरी सांगपाक सोदताली, तितक्याक ताका पुलिसान आडायलो आनी त्या वेळा वेलो तो फोटो तांणी आनी आपल्या मदीं कांयच अशें बाचाबाच जालें ना, धक्कापुक्की जाली ना. पूण ताच्या भायर कोण बर्वे म्हणून आसा पळय न्ही, तो थंयच नाच आनी तो कंप्लेन करता ऑन हीज बिहाफ. एंड तो विटनेस सांगता की आपल्यान कांय ना, तो आपल्याक कितें सांगतालो ताका कुशीन काडलो. म्हणजे तुमी पळयात, कितें सांगपाक पसून गेले जर जायत जाल्यार ही एलिगेशन्स आसता. तो प्रश्न विधानसभेक आसता, तोच फोटो वृत्तपत्रां एक कडेन बाणावली कोणा महिलेक मारलो, तिचेर अत्याचार केलो म्हणून तोच फोटो येता. दुसरे जाग्यार NGOचेर RTI एक्टिविस्टांचेर अतिरेक केलो म्हणून तोच फोटो येता. तिसरे कारणाक तोच फोटो येता. म्हणजे कितलो बेजबाबदारपणा एनवायरमेंटलिस्टांचो, RTI एक्टिविस्टांचो आनी ताचे बरोबर तांकां साथ मेळटा वृत्तपत्रांची. आतां हें सगळें जर पळोवपाक कोणाक जर लागीं वचून सांगपाचे आमचे जर प्रश्न केले जर जाय जाल्यार उलटेंच जाता. तो उलयना पूण ऑन हीज बिहाफ आनी कोण कंप्लेन करता, आनी ताच्या नंतर विधानसभेक सगळे आमदार चडटात. ही गोश्ट खूब आमचे, तुमी म्हणटात की तांचे कडेन तुमी संबंद हें करपाक जाय, वाटाघाटी करपाक जाय. वाटाघाटी करपाक गेले जर जाय जाल्यार अशे प्रसंग येतात, सगळे लोक भिल्यात. तुमी जें उलयतात, सांगतात तें 100% सत्य. तें आमकांय बी दिसता की एका वटेन पर्यावरणवादी व्हडल्यान बोवाळ घालतात, दुसरे वटेन जरी खूब सत्य असलें हातून की बाबा लोकांची पोटां भरनात, मीन आसा, हें प्रदुशण आसा, पूण हें मीन आनी प्रदुशणाक लागूनच आमची पोटां भरता अशें म्हणून हें सत्य जरी आसलें तरी ह्या सत्याचो बोवाळ जायना. आनी सत्याचो बोवाळ करतल्यांक वयल्यान दुशण पडटा की बाबा तुमी मारपा आयले जरा, तुमी हें केलें, तुमी तें केलें अशें म्हणून. हाजेर उपाय कितें? हाजेर कितेंय तरी उपाय आसपाक जाय न्ही. हाजेर कितेंय तरी उपाय आसपाक जाय. फक्त पयर कोणें तरी म्हणलें की आमी भाशणां खूब केलीं, मोर्चा खूब व्हेले, धरणे खूब केलीं, कितें जालें? कांय जायना. आतां करून उपयोग कितें? आनी कितें करपाक शकता आमी? अरे एक लोकशायेंत एक वायलन्स करना आसतना, हिंसा करना आसतना कोणाकी जर आपले विचार सांगतलो ते सांगपाक मेळपा जाय न्ही. वृत्तपत्रांनी ताका प्रसिद्धी दिवपाक जाय न्ही, टीव्हीन ताका प्रसिद्धी दिवपाक जाय. जर वर्तमानपत्र प्रसिद्धी दिनात, टीव्ही दिता म्हण तूं, पूण टीव्ही कितले लोक पळयतात, लाखांनी लोक पळयतात. पूण जे बसून व्हडल्यान दिल्लीक बॉब मारतात न्ही, ते आमचो टीव्ही पळयना, ते स्काय टीव्ही पळयतात आनी ते गोंयची वर्तमानपत्रां वाचनात. व्हडले सबंद भारतांतले तुमी वर्तमानपत्रां वाचात, अशें दिसता की गोंय गेलें म्हणून. गोंयचे लोक मेले, गोंय गेलें, गोंयची झाडां गेलीं, सगळीं जनावरां गेलीं म्हणटकर हें पळय आसा न्ही, हाका कितें तरी उपाय सोदून काडपाक जाय. आनी उपाय म्हणजे इतलोच की आमी परतून सगळ्यांनी मेळून सरकाराक सांगपा जाय बाबा, कारण त्या लोकांक जर सांगपाक गेलो जायत उलट म्हणटले, ते म्हणटा तसो आमचो MLA म्हणटा तसो अटॅक केलो, हें केलो, तें केलो, तसल्यो भानगडी जातल्यो. सरकाराक सांगपा जाय की बाबा मिनाचो आवाज पळय आसा न्ही, तो पर्यावरणा परस म्हाका चड म्हत्वाचो, कारण म्हजें पोट ताजेर अवलंबून आसा म्हणून. अशें हें तुमी सरकाराक सांगपाक जाय की बाबा. आनी सरकाराक सांगपा जाय तें सगळें जगान आयकुपाक जाय, सगळें जगान आयकुपा जाय. आमी सगळे तुमचे भाशणां मिटिंगांनी जातात ते व्हडल्यो घोशणा बी सगळे लोकांनी आयकल्या, काम बरें जालां. पूण अजुनूय ते करत रावपा जाय. जाता कितें? 4 दीस बोवाळ जाता, अकस्मात थंड जाता. अशें जावपा जायना. अशें जावपा जायना म्हणून अर्थान म्हाका म्हणपा सोंपें, पूण प्रत्येकाक आपली कामां आसता. येतारे कितले वेळा मडगांव वतलो, कितले वेळा आपूण मोर्चांत वतलो, आनी कामां नाका, खंय तरी पोट भरपाचें कितेंय तरी काम करपाक नाका, अशें जाता तें. म्हणटकर हाका एकच उपाय म्हणजे अशें आमी ज्यो मिटिंग्यो करता आतां हें सगळें येतलें, लोकांनी जें म्हणलां तें सगळें हातून येतलें, 1000 लाख लोकां मुखार तें वतलें. अशें परतून वचपाक जाय.
परतून परतून वचपा जाय. म्हणटा फाल्यां कोणी जो सरकारी नोकर धरा, मिनिस्टर धरा, दिल्लीचो मनीस जर धरा, कोणी पळयलो जाल्यार आरे म्हणटलो हें कितें जालां, आमी फक्त पर्यावरणा विशीं उलयतात आनी मिनाच्या लोकांच्या पोटा विशीं उलयत ना अशें म्हणटलो. म्हादेव भंडारी उगे म्हागे चलो हांगा कामां आसतालो मानेल कोस्त मायनीर. ते मायन बंद म्हणटाना तांकां काडून उडयलें तांणी. आनी सद्याच्या उपास 4 जाणां पोसपा तो कोण म्हाज्या हांव जाणटो जालो म्हाजे कांय करूंक जायना. बायल आहा, आवय म्हागे बायल आहा, तेगे बायल आहा. तो भुरगो आतां 6 म्हयने जालो बेकार आहा. गव्हर्मेंट कितें पॅकेज दिता म्हणटालो तें आजुनूय दिलें ना. आतां काम केलें ताणें करपाचें पूण आजून रावना. आनी पॅकेज कितली दितलो, कितले वर्स दितलो आनी तांकां नोकरी मेळटली काय ना ह्यो म्हाका विचारपाक. गव्हर्मेंटाची पॅकेज पळय आसा न्ही, सरकारा कडेनय बी कितें आसा, अनलिमिटेड पॅकेज दिवपाक तितलो पयसो नासता न्ही. सरकारा कडेन पयशांचें झाड नासता. एक 900 कोटी ह्या वर्सा येणावळ कमी जाल्या सरकाराची मिनाक लागून, मिन बंद पडिल्ल्यान. पण ताका लागून सगळे कडेन बाबा हेवटेनी सगळे कडेन हात एक कडेन करून सगळे काम करची पडटा. आतां जे लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात तांकां केन्ना पॅकेज सरकार दितलो हें म्हज्यान सांगपा नजो. हे सरकारान जशे पयशे येतात त्या प्रमाणे हळू हळू करपा जाय. म्हाका दिसता अनाउन्स केलां तांणी तांकां कितें तरी मेळटलें म्हणून. केन्ना नोकरी सुरू जातली पळय न्ही ती मिनाचेर अवलंबून आसा. मीन केन्ना सुरू जातलें तें. आतां तुमी सगळे प्रश्न विचारले, कोणेच तुमी अभयारण्याचेर प्रश्न विचारलो ना. कोणेच तुमी अभयारण्याचेर प्रश्न कित्याक विचारलो ना. तुमकां सांग्यार म्हणजे हांगचे सगळे एक गांव पळय आसा न्ही, भाटी, वेळयेणां आनी उगे, तुमकां नेत्रावळी अभयारण्य लागता काय ना. तुमकां सगळ्यांक नेत्रावळी अभयारण्य लागता. अभयारण्य म्हणजे कितें? अभयारण्य म्हणजे जनावरांक रक्षण दिवपा खातीर सगळे जनावरांक थंय ते सरकार एक अधिसुचोवणी काडटा. कितें म्हणटा? तुमकां अभय गांव आसा ना, अभय शार आसा ना, अभय अरण्य आसा. अभयारण्य म्हणजे जनावरांक त्रास जावपा जायना. म्हणजे कितें आसता हाजे फाटल्यान आमी गृहीत धरता की जनावरांक त्रास कोण करता, फक्त मनीस करपाक शकता म्हणून जनावरांचे एक वेगळो वाठार करप आनी तातूंत भितर मनशांक कांय एंट्री ना वगैरे वगैरे. आतां म्हाका सांगात, ओके बाबली ती जनावरां अशी ती आमकां जनावरां कडेन कांय दुस्मानकाय ना, आसूं बरी सुखी आसूं. जंय अभयारण्य काबार जाता ताज्या बॉर्डरी वयल्यान 1 मैल पर्यंत 1 किलोमिटर पर्यंत मीन कांय चलूंक जायना. आनी आदीं जर मिनां आशिल्लीं आतां बंद जातलीं. हें तुमकां खबर आसा? हें तुमच्या पैकी कांय जाणांक खबर आसतलें, मेजॉरिटी लोकांक खबर आसा काय ना तें खबर ना चडशे लोकांक. म्हणटकर मीन सुरू जावपा जाय अशें म्हणटात. आमी हे बफर झोनाच्या वाठारांत सगळे आसा दिसता. म्हणटकर तुमचें अभयारण्य पळय आसता न्ही हाजे भोंवतणी हांगच्यान 1 किलोमिटरा भितर सुरू जाता. 2 किलोमिटर 2 किलोमिटर म्हणजे ताजे भायर आसा आमी सद्या बॉर्डरीचेर आसा. म्हणटकर तुमचे मीन ज्या मिनाचेर तुमचे कोणी नातेवाईक नाजाल्यार तुमचो चलो चली कोणी काम करताली तें जर 1 किलोमिटरा भितर आसा अभयारण्या भायर जाल्यार तें बंद जातलें. तें परतून सुरू जावन काम मेळटलें अशें म्हूण तकलेन धरून उपयोग ना. कित्याक बंद जातलें? हांव थोडक्यात 5 मिनटां सांगता, मागीर तुमचे प्रश्न विचारात. ही अभयारण्य नेत्रावळी आनीक म्हादे 1999 सरकारान अधिसुचोवणी काडली. 1999 खंयचें सरकार आशिल्लें? प्रेसिडेंट रूल खबर आसा न्ही तुमकां? प्रेसिडेंट रूल म्हणजे ताका गव्हर्नराची राजवट म्हणटा, राष्ट्रपतीची राजवट म्हणटा, जायते तरान म्हणटा. प्रेसिडेंट रुलान रातयां 450 स्क्वेअर किलोमिटर 450 स्क्वेअर किलोमिटर रातयां अभयारण्य करून उडयलें. म्हणटा हांगा तुमकां कांयच एंट्री ना, कांयच करपाक मेळना त्या रानांनी. ती गजाल सोडात. आतां कितें जालां, हांगा अभयारण्य आसा मूं ताज्या भायर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 10 किलोमिटर अशें वेगळे लोक वेगळे तरेन उलयतात. थंय कांयच मीन आसूंक जायना. अर्थीक कारवाय कसलीच आसूंक जायना.
तातले तातूंत मीन तर आसूंकच जायना कारण सगळ्यांत वायट मीन